सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आता सबार सुकांगार आनी पातकी जेजूची शिकोवन आयकोंक ताजे सरशी वेताले. हे पळोवन फारिजीव आनी शास्त्री आपल्या इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक येता आनी तांच्या सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसल्या 100 बोकड्यांतलो एक सुकोवन वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडून सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळसर सोदून वचना. तो मेळटस संतोषान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हज्या सांगाता संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकोवन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितीवंत प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या एका पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. तशेंच कोणती स्त्री आपणा लागीं आसल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारण मारन ते मेळसर 17 सोदिना जायत. ते मेळटस आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजारणींक आपोवन ती म्हणटा, म्हज्या सांगाता संतोष पावा, कित्याक भायर पडल्ले नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता, पातक रडोवन जिनी बदलतल्या एका पातक्या विशांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयची शुभ वार्ता लुकाच्या 15व्या अध्यायातावन काडिल्ली जावन आसा. आनी लुकाचो 15वो अध्याय सोर वांजेलांतलो सोर प्रमुख अध्याय. आनी लुकाच्या वांजेलांत श्रेष्ठ अध्याय. आनी ह्या अध्यायाक श्रेष्ठ बरयणार म्हणटात वांजेलांतलो वांजेल, गॉस्पल ऑफ द गॉस्पल. आनी ह्या अध्याया वयर जायत्या लोकांनी कंतारां बरयल्यांत. हाजे वयर नाटक समेत तांणी नटन करून दाखयलां. आनी अशें हो अध्याय एक श्रेष्ठ जाला. आनी प्राजिताच्या काळार ह्या अध्यायाचेर आमी जायतो नियाळ करता. आनी ह्या अध्यायांत आमकां 3 सुकोवन गेल्ल्या संगती विशांत आमकां वाचूंक मेळटा. पयल्यान सुकोवन गेल्ल्या बोकड्याची ओपार, दुसऱ्यान भायर पडल्या नाण्याची ओपार, आनी तिसऱ्यान वेची पुताची वा सुकोवन गेल्ल्या पुताची ओपार. आनी आज सुकोवन गेल्ल्या बोकड्या विशांत आनी भायर पडल्या नाण्या विशांत आमी आयकलें. बोकरो सुकोवन गेला, नाणें भायर पडला. पूण हांगा जेजू हो बोकरो कसो सुकोवन गेला, कित्याक सुकोवन गेला म्हणल्या विशांत सांगना. नाणें कशें भायर पडलां हाच्या विशांत ती सांगना. आनी ह्या ओपारेंत आमकां गरजेच्यो संगती कितें गी म्हळ्यार बोकरो वा नाणें भायर पडलां वा सुकोवन गेलां. आनी जें कितें सुकोवन गेलां तें मोलादीक, ताचे लागीं आसल्या तो 99 बोकड्याच्या की पास चड रितीन, तिचे लागीं आसल्या त्या 9 नाण्याच्या की चड रितीन ते भायर पडले नाणें, सुकोवन गेल्लो बोकरो चड मोलादीक. आनी देखून तो गवळी आनी ती स्त्री तो बोकरो मेळसर, नाणें मेळसर सोदता. आनी आमचो देव असलो जावन आसा, तो आसल्या थंय संतोष पावना. तो ताजी दादोसकाय सुकोवन गेल्ली संगती केन्ना पाटी येतात ताजे वयर आसा. ताजे केन्ना सुकोवन गेलो तो बोकरो ताका पाटी मेळटा, तो केन्ना एक सुकोवन गेलो पातकी मनीस ताजे सरशी पाटी येता. तेन्ना आमच्या देवाक संतोष आनी दादोसकाय, दादोसकाय खंडी जावन हांवें म्हळें, जेजू हो बोकरो कित्याक सुकोवन गेलो
वा हे नाणे कशें भायर पडले विशयां सांगना जाल्यार थोडो वेळ नियाल करचो बरो आमी. बोकरो कसो सुकोवन वेता वा नाणे कशें भायर पडटा. एका हिंडाच्या एक गवळी केदाळाई बोकड्याक सोरोवाक व्हरतना गवळी मुखार वेता. गवळी केदाळ्या मुखल्यान वेता आनी सोर बोकरे ताच्या फाटल्यान ताजो फाटलाव करून वेतात. आनी सोर बोकरे तांची दिस्त संपूर्ण रितीन त्या गवळ्याचेर घसयतात आनी त्या गवळ्याच्या फाटल्यान वेतात. कित्याक ह्या गवळ्याच्या फाटल्यान वेतात? कित्याक ह्या सोर बोकड्यांक कळीत आसा वो सदांय आमचो पोस करता, सदांय आमकां एक बऱ्या सरोवाच्या जाग्याक आपोवन व्हरता, नितळ उदक असल्या जाग्यार आपोवन व्हरता म्हणलें सत ह्या सोर बोकड्यांक कळीत आसा. देखून हे सोर बोकरे धैर्यान ह्या गवळ्याच्या फाटल्यान वेतात. आनी केन्ना एक बोकरो ताची दिश्ट गवळ्या वयली खान केवळ ताच्या सोरोवाचेर घालता. केन्ना तो गवळी मुखार तांकां आपोवन व्हरतना तो बोकरो त्या आसल्या जाग्यारच रावून तो सोरोव करनासता तेन्ना हो बोकरो सुकोवन वेता. वा केन्ना एक बोकरो त्या गवळ्यान दिवच्या सोरोवाक सोडून हेर सोरोवाचेर दिश्ट घालता तेन्ना तो सुकोवन वेता. आनी सुकोवन तो अशें रानाक वेता आनी काळोखान पडटा. आनी अशें गवळ्यातावन तो पयस वेता. तशेंच एक नाणें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, केन्ना एक नाणें सकयल पडटा तें पडिल्ल्या जाग्यार आसना. तें तीन आणखी दुसऱ्या जाग्यार वचून पडटा. तें पडिल्ल्या जाग्यार वचना, तें आणखी पडल्या जाग्यार तो आणखी पयस वेता आनी आमच्या दोळ्याक तें दिश्टीक पडना. आनी ह्या दोनी पर्यंत गवळी आनी स्त्री, गवळी जावन आसा तो देव वा जेजू क्रिस्त आनी ह्या नाण्याचो दोनी जावन आसा तो देव. आनी सुकोवन गेल्ले सुकोवन पडिल्ले भायर पडिल्ले नाणें वा सुकोवन गेल्ली ती शेळी जावन आसा आमी पातकी मनशां. आनी कशें वो गवळी ह्या शेळ्याक फाटी हाडटा तें आमी पळोवया. बापुरबायचे विशय हांगा. पयल्यान बाकीच्या 99 अरण्यांत सोडून, बाकीच्या 99 अरण्यांत सोडून, तो 99 सोडून सुकोवन गेल्ल्याच्या एका बोकड्याच्या फाटल्यान वेता. कित्याक? ताका सुकोवन गेलो तो बोकरो चड मोलादीक. कित्याक ताणें ल्हानतावन ताचो पोस केला. केन्ना आवयन ताका दूद दिनातल्या वेळार ताणें ताका त्या बोकड्याक दूद बरयलां जावं पुरो, खाण दिलां जावं पुरो. ल्हानतावन तो वाडोवन येतना तो त्या गवळ्यान त्या बोकड्याक पळयलां. देखून ताका तो बोकरो चड मोलादीक. देखून 99 सोडून वेता आनी त्या सुकोवन गेल्ल्याच्या बोकड्याच्या फाटल्यान वेता. हो जावन आसा असलो मोग जावन आसा आमच्या देवाचो. सगळ्यांनी बाचाव जाय जंय, सगळ्यांनी ताच्या हिंडाक पाटी ये जंय म्हणली आशा. वरती कावजिनी वरतो हुस्को त्या गवळ्याक आसा. हो बोकरो खंय गेला कोन्ना, खंयच्या रानांत आसा कोन्ना, खंयची रानवट म्हण जाती हाका ग्रास येतात कोन्ना म्हणली कावजेनी. देखून हो गवळी सोदून वेता. आनी सुवपार मातेव ताच्या 18व्या अध्याय 14 वळींत विवारसून 11 अशें म्हणटा. ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनाये म्हणून तुमच्या सर्गीच्या बापाची कुशी. ह्या ल्हाना मध्ये कोणूच नाश जायना म्हणून तुझ्या आमच्या सर्गीच्या बापाची कुशी. देखून आमकां तो सोदून वेता. हांवें रचल्ली परजा म्हजी ती, हांवें ताका विसरली, हांवें म्हजो स्वास ताका त्या परजेक दिला. किर्तनगार ताच्या 100व्या किर्तनांत 3ऱ्या वळींत अशें म्हणटा. आमी ताजी परजा ताज्या सरोवाच्यो शेळयो, आमी ताजी परजा ताज्या सरोवाच्यो शेळयो. देखून हर एक पातकी मनीस भायर पडलो तो बोकरो, भायर पडले ते नाणे चड मोलादीक. दुसऱ्यान गवळी कितें करता? सोदून वेता. पयल्यान
नोवायनो आरण्याक सोडता आनी दुसऱ्यांक तो सोदून वेता. गवळी आपल्या साकऱ्याक आपयना, त्या रावल्ल्या जाग्यार तो आपयना. बगार तो बोकरो खंयच्या वाटेन सुकोवन गेला त्या वाटेन तो सोलोवन वेता. तुम्ही बोकऱ्यांक पळयलां जावं पुरो, हे बोकरे खंयच्या दोंगराक सयत सोडोवंक तांकां जाता. आमकां वचोंक जाय नासल्या जाग्यार त्या बोकऱ्यांक वचोंक जाता. कित्याक म्हळ्यार त्या एका दोंगराच्या आनी कुशीन कितली गुंडाय आसल्यार ते इतले बॅलन्स करून ह्या दोंगराक सोडतात की खंयच्या दोंगराक ते सोडतात आनी त्या दोंगरान आसले दोन ते खावंक वेतात. आनी एका गवळ्याक बोकरो गेल्ल्या जाग्याक वेचे म्हळ्यार ताजेंच जिवीत रिस्केर घालचें, ताजेंच जिवीत रिस्केर घालचें. आनी एक बोकरो खंयच्या आरण्याक गेला जावं पुरो वा खांट्या कुंट्यांनी गेला जावं पुरो आनी त्याच खांट्या कुंट्याच्या वाटेन आरण्यांत ताजेंच जिवीत रिस्केर घालन तो बोकरो आसल्या जाग्याक ताणें वचोंक जाय, जर ताका ताणें बोकरो ताणें पाटी हाडी जाय तर. आनी हेंच आमच्या देवान केलां, हेंच आमचें देवान केलां. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक दिलो. देव तो जावन असलो तरी, रसना तो जावन असलो तरी आमचे बरी रसनेचें रूप ताणें घेतलें. आमचे बरी जालो, आमचें रूप ताणें घेतलें, संपूर्ण रितीन तो कालतो जालो आनी आमकां ताज्या स्थानार हाडच्याक तो ताजेंच जिवीत कुर्सार अर्पिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया हो देवाचो मोग. तो सोदून गेलो बोकरो गेल्ल्या जाग्यार. देव आमकां सोदून आयलो, एका पातकी मनशांचें सैम ताणें घेतलें आमकां परत त्या उसल्या ताज्या स्थानार हाडच्याक. आरंभाक देवान मनशांक रचलें, आदाम आनी एवेक रचलें. आनी केन्ना आदाम आनी एव पातळ करून देवातावन पयस वेता तेन्ना देव ताका सोदून येता. आदाम तूं खंय आसाय, खंय आसाय, एव तूं खंय आसाय म्हूण सोदून येता. हो जावन आसा मोग म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचो. आनी तिसऱ्यान मेळासर तो केन्ना म्हणसर सोदता. तो सुकोवन गेल्लो बोकरो मेळासर तो ताका सोदून वेता. एक गवळी आपल्या बोकऱ्यांक 2 पुटी मेसता. पयल्यान आपल्या सोरोवाक आपूण व्हरतना तो गुडांतल्यान भायर काडटना तो आपल्या शेळ्यांक बोकऱ्यांक तो मेसता. आनी आखरेक पर्वताक आपूण व्हरन, सोरोवाक आपूण व्हरन, नितळ उदक आनी दिवन आनी आखरेक परतून रानांत पाटी हाडटना रानांत दुसरे पोटी मेसता. कित्याक बोकरे उणे आसल्या त्याच रानां सोगेत. आनी आतां सांज जाल्या, सांज जाताना गवळी ह्या बोकऱ्यांक मेसता. आनी मेसताना एक उणो आसा, एक बोकरो ना. आनी तेन्ना तो गवळी चिंतिना, म्हजी ड्युटी जाली आनी आतां पाटी या आनी फाल्यां सोदया. ना, तो सांज जावं पुरो, काळोख पडोवं पुरो, कितें आसूं पुरो, तो तेन्नाच सोदून वेता. तो मेळासर सोदून वेता, पाटी हाडून येता. कित्याक मेळासर सोदून वेता? कित्याक म्हळ्यार सगळी रात ताचे मुखार आसा. सगळी रात तो रातीक कितें त्या बोकऱ्याक कितें जायत कोन्ना. रानवट मनशां ती ताका ग्रासीत कोन्ना. खंयच्या कांट्या कुट्यांनी शिरकत जाल्यार गी तो मरत कोन्ना म्हणल्यार भियान तो रातीच सोदून वेता आनी मेळासर तो सोदून वेता. आनी ही स्त्री पळया, केन्ना एक नाणें भायर पडटा, तें सोत्रायेन वरत्या सोत्रायेन सगळें घर नितळ करून दिवो पेटोवन ती सोदता. आनी जेजून आमचो असो मोग केला. जेजून आमचो असो मोग केला. आपलें जिवीत रिस्केर घालून कुर्सार आपलें जिवीत अर्पून ताणें आमचो मोग केला. आमची पाटी येसर आमकां नवें जिवीत मेळटा सर ताणें आमचो मोग केला. पेद्रून बरयल्लें पयलें पत्र 1 अध्याय 18 वळींतल्यान अशें बरयता. तुमच्या पुर्वजांतां देवोन आयिल्ल्या वर्त्या जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हणून तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नासतल्या मालान न्हय,
बागार आईन बाविने आणि कथाविन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या रक्तान, म्हणजे क्रिस्ताच्या रक्तान, क्रिस्ताच्या रक्तान आम्हा समेस्तांक सोडेला. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आम्हा समेस्तांक सोडेला. हांव रसुल्लो म्हज्या सारक्याचो, हांवें रसुल्लो तो म्हज्या सारक्याचो तो, आनी म्हाका तो पाटी जाय म्हणून देवान आमचो इतलो मोग केलो, ताज्या एकल्याच पुताक दिलो परत आमकां ताज्या हिणांत एक करच्याक. आनी आतां आखरेक पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, केन्ना ह्या गवळ्याक ही वो बोकरो पाटी मेळटा, वो गवळी कितें करता, ताज्या खांद्यार घेवन व्हरत्या संतोशान, व्हरत्या उर्बेन तो पाटी येता. हांगा गवळी संतोश पावता शिवाय बोकरो कितें जाता म्हणून हांगा विवारसून सांगूंक ना. ही स्त्री संतोश पावता, केन्ना तिका तें नाणें पाटी मेळटा ती संतोश पावता. केन्ना एक बोकरो ताज्या हिंडांतावन पयस वेता तेन्ना ताजे लागचे 3 संबंध तो बोकरो तुटयता. 3 संबंध. पयल्यान गवळ्या आनी त्या बोकऱ्या मदें आसलो तो संबंध तो तुटता, कित्याक गवळ्यातान तो पयस गेला. दुसऱ्यान बोकऱ्या आनी बोकऱ्या मदें आसलो तो संबंध तुटता. ह्या सुकून गेल्लो बोकरो तो हिंडांतावन तो पयस वेता, अशें तो अनेक संबंध तो तुटता. आनी आखरेक बोकरो तो एकसुरो जाता, ताजे मदलो तो संबंध तुटता. तो एकसूरपणान जियेता, ताजो जिवीत तो रिस्केर घालता, ताजें जिवीत तो रिस्केर घालता. अशें तो 3 संबंध तुटयता. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक पातकी मनीस केन्ना देवातान पयस वेता तेन्ना तो 3 संबंध तुटयता. पयल्यान मनशा आनी देवा मदलो, ताचे मदलो आनी देवा मदलो तो बरें आसलो तो देवाचो मोग सांडटा आनी देवसाराक वेंगता, अशें एक संबंध. दुसऱ्यान मनशा आनी मनशा मदलो आसलो संबंध तो तुटयता. आनी तिसऱ्यान ताजे मदलो तो संबंध सुटयता, तो एकसूरपणाक येता. काळोखाक तो वेंगता आनी अशें तो काळोखाक जियेता. आनी कुमसाराच्या सक्रामेता मुखांतर आमकां हो 3 संबंध एक करूंक एक अवकाश, 3 संबंध एक करूंक आमकां अवकाश. कित्याक जेजून आमकां सोडयलां, परत आमकां देवान एक केलां, आमकां एकामेकाचो मोग करूंक शिकयलां आनी आमकां ताणें नवें जिवीत दिलां. आम्हा समेस्तांक ताणें नवें जिवीत दिलां. आनी केन्ना एक पातकी मनीस आपलें जिवीत बदलून देवान एक जाता, आयची शुभ वार्ता म्हणटा. हांव तुमकां सांगता, पाश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितिवंता प्रास पाश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या एक पातक्यांचेर सर्गी चड संतोश जातलो. तशेंच 10व्या वाक्यांत अशें म्हणटा, तशेंच हांव तुमकां सांगता, पातक रोडून जिनी बदलतल्या एका पातक्या विशयांत सर्गीन देवदूत संतोश पावतले. आमकां मात्र संतोश मेळचो न्हय, सर्गीन थंय व्हरतो संतोश आसतलो, सर्ग्या राजांत थंय संतोश आसतलो. आमी जावन आसा शेळयो, आमी जावन आसा शेळयो आनी देव जावन आसा आमचो गवळी. आनी इसाया प्रवादी 53 अध्यायांत 6व्या वळींत अशें म्हणटा, आमी सगळीं शेळयो भाशेन शिंपडून गेल्ल्या, हर एकल्यान आपआपली वाट धरली, पूण आम्हा समेस्तांच्या अपराधाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घेतलो. आम्हा समेस्तांचो अपराधाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घेतला आनी आमकां सोडवून दिल्या. एक पातकी मनीस मेलो खंय, एक पातकी मनीस मेलो आनी सर्गाच्या दारवट्या कडेन वचून पावलो. आनी थंय आसले 2 बूक, देवाचो मोग केल्ल्याची नांवां आनी दुसऱ्यान देवान मोग केल्ल्याची नांवां. देवाचो मोग केल्याची नांवां म्हळ्यार कोणे सकट देवाचो मोग केला तांची नांवां बरोवन आसलीं. अशें हो पयलो हो पातकी मनीस सर्गींच्या दारवट्या कडेन वेता आनी तो बूक उक्ते करता आनी ताजें नांव तो सोदता. ताजें नांव ना, देखून आनीक बूक तो घेता. कोणें देवान कोणाचो मोग केला अशें तो बूक उक्ते करतना पयल्या पेजीर पयलें नांव ताचें. वय मोगाच्यानो, आम्हा समेस्तांक देवान ताज्या हाताच्या ताळवेर कसयलां, आमकां समेस्ताचें नांव ताणें कसयलां. आम्हा समेस्ताचो पातक्यांचो तो मोग करता.
आम्हा सोमेस्तांक ताच्या जिवितांत एक वर्तें स्थान तो दिता, वर्तें स्थान तो दिता. तर ह्या देवाचो आमी मोग करया. आमची दिश्ट ह्या गवळ्याचेर संपूर्ण रितीन घालया आनी ताच्या त्या हिंडाचे बरे बोकरे आमी जावंक प्रयत्न करया. तेन्ना मात्र आमचो देव संतोष पावतलो, सर्गीचे देवदूत संतोष पावतले आनी ती दादोसकाय ताच्या जिवितांत, त्या गवळ्याच्या जिवितांत, त्या देवाच्या जिवितांत आमकां एक वर्तें स्थान मेळटलें. आनी हें जिवीत, हें नवें जिवीत आमकां सोमेस्तांक फावो जावं दी. आमेन. मोगाचेनो सांताच्या जिणी कथा आटापच्या तांच्या मेटांनी कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत हांव तुमकां मागतां. आज आमी बागेवंत जोसेफा नवाल गिर्बेस हिचें स्मरण करता. तर मुकलो थोडो वेळ ह्या वर्थ्या भाग्यवंता विशयान समजून घेवंक करसिया. 1820 इसवेंत स्पेनांतल्या फ्रांसिस्को नवाल करास्को आनी जोसेफा गिर्बेस म्हणल्या देवोत जोड्याक मलगडें भुरगें जावन जोसेफा जल्मालें. शिकप शिकोवंक इस्काल नातली तरी ती वाचूंक आनी बरोवंक ती शिकली. तिच्या आवय बापायंतावन गूंड भवार्थ, भोगतीपण, कामांतय उर्बा आनी सदांच कुरपेंत रावंक ती शिकली. भुरग्यापणांतूच मोरयेंतय तिका विशेश भक्त आसली. 13 वर्सां प्रायर तिची आवय अंतरली. घरा ती मालगडी जावन आसल्यान आवयच्या मरणा नंतर सगळ्या कुटुंबाची जबाबदारी तशें आपल्या पिडेस्त व्हडली मांयची सेवा करची जबाबदारी तिचेर पडली. ती तिणें वर्त्या मोगान पाळली. कितलें काम आसल्यारय आपलें मागणें आनी भक्ती करण्यो ती बिलकूल सांडिनातली. 18 वर्सां प्रायर तिणें निश्कळपणाची आंगवण गुप्तीशी केली. मागण्याचो स्पिरीत, खालतेपण, बोळेपण आनी विशेश रितीन पेल्याची सेवा आनी मोग करचे शेगूण तिजे थंय उपजाले. थोड्या तेंपा उपरांत ती कार्मेलीत 3ऱ्या वोर्तीक, आतां आमी सेक्युलर कार्मेल ओर्द OCDS म्हणटा हेका भरती जाली आनी आपलें आपोणें साद्य रितीन जियोंक लागली. जायत्यांक आपल्या घराच क्रिस्ती मौल्या विशयांत तशें आत्मीय शक्ती विशयांत ती शिकयताली. जायत्याच्या कुटुंबांत शांती स्थापीत करूंक ती शकली. आडवटेक गेल्ल्या जायत्या स्त्रियांक तिणें जाणटिकायेन फाटीं हाडलें. क्रिस्तांव चलयांच्या शिकपाक तिणें जायतो वावर केलो. शिवणेच्या कामांत विशेश प्रवीणता जोडिल्ल्या तिणें धर्मार्थ शिवणेची क्लास सुरू केली. ह्या शिकवणे बराबर पवित्र पुस्तकाचो नियाळ, मागणें आनी देवाक हरसूंच्यो जायत्यो हेर संगती तिणें थंय मांडून हाडल्यो. अशें बरी समाज तशें बरें फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक ती वावुरली. तिच्या भाग्यवंत जिवितांतल्यान प्रेरीत जावन जायत्या तरणाट्या धार्मीक जिविताक प्रत्येक जावन कार्मेलीत भितरल्या माद्रींक रिगोवंक तिणें मेटांक हाडली. 1893 इसवेंत ती देवाधीन जाली. कार्मेल मायेचेर आनी तिच्या बेंतिणीचेर विशेश भक्त तिका आशिल्ल्यान तिच्या विनंते प्रमाणें तिका कार्मेलीत नेसनांतच निकेपिली. तिची कूड कुसान आसतना आजय तशीच आसा. 1936 इसवेंत स्पेनांत अंतरीक क्रांती जाल्ले वरवीं ह्या संबंदीत आशिल्लीं सर्व दस्तावेजां नाश जालीं. 1987 इसवेंत भाग्यवंत पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान तिका भाग्यवंत म्हूण पासारली. भाग्यवंत जोसेफा नवाल गिर्बेस संवसारांत ती जियेली तरी केदींच संवसाराची जावन ती जियेली ना, वागार सर्गींची जावन ती
जियोवन प्रकाश दिवन सर्गींची रूच दिवन जियेली. म्हजो उद्देश म्हजें जिवीत लाबोवचो न्ही, बगार बागेवंत करचो म्हूण ती सदांच म्हणटाली. मात्र न्ही, सदांच त्यागन भरलेली जिणी ती जियेली. देवा मुखार आमी कितें जावन आसाव तेंच आमी जावन आसाव. भोव नितळ उद्देशान आमी सर्व कामां करीचे. हाचे उपरांत कितें तरी आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यार तें मौनपणी वाद विवाद नासता आमी स्विकार करीचे म्हूण ती म्हणून शिकयताली. तर मोगाच्यानो संवसारांतच रावून सर्गींचें जिवीत जियोवन हेर जायत्यांक तें जियोवंक प्रेरीत करन सर्गींचो मुकूट जोडल्या बागेवोन जोसेफा नावाल गिर्बेस हिचें स्मरण करतना आमचें चालतें जिवीत बागेवंतपणी जियोवंक प्रयत्न करया. ह्या नियाळांत भाग घेतल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. बागेवोन जोसेफा नावाल गिर्बेस आमा बसोत विनंती कर.